कवळे पंचायत आसा आणि कवळे पंचायतीचे सरपंच राजेश कवळेकार, सगळे उपसरपंच आणि पंच आणि त्याचबरोबर आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य गणपत नायक मुद्दाम हांगा आयिल्ले आसा. सगळ्यांत म्हत्वाची सगळे घेवन ही पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हणजे सध्या सरकार वाऱ्यार चलता अशें म्हाका दिसता. सरकारांतल्यो काही योजना आसा, मागीर ती लाडली लक्ष्मी आसूं, सिनियर सिटीजन आसूं, विडो पेन्शन स्कीम आसूं, कलाकारांची स्कीम आसूं, ह्यो सगळ्यो बंद पडल्या, अक्षरशः बंद पडल्या. लाडली लक्ष्मी तर गेली 3 वर्सां अजून बसून जी लग्न जाल्या तांकां मेळुना, 18 वर्सां जाल्ल्या मेळुना, ती मेळुना, लग्न जाल्या तांकां मेळुना, तांकांय आतां परत लाडली लक्ष्मी जाल्या. हे सरकारान खंय तरी विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें दिसता. ना जाल्यार सरकारान बे म्हणचें आनी सांगचें की ही स्किमी आमचे कडेन चलोवपाक जायना म्हणून. गृह आदार तर वाडटाच जाल्यार सगळ्यांत म्हत्वाची हांव हें कित्याक उलयतां, कारण सरपंच पंचा कडेन सिनियर सिटीजन वता, विडो वता आनी तांचे कडेन बॅगींग करता. अक्षरशः विडो आणि सिनियर सिटीजन सरपंच पंचा कडेन वचून आनी सरपंच पंच ते आमचे कडेन धाडटा. ह्या खातीर हांव सामको मन पसून खेद व्यक्त करता ह्या सरकारा विशीं. सरकार एके वटेन सांगता की आमचे कडेन पयशे आसा म्हणून काल तांणी 100 कोटी रुपया बोंडाचे घेतल्या, सगळ्यांक खबर आसा तुमकां. पूण खंय तरी सरकार चुकता आनी सरकारान सुदारपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. सरकार नाका थंय पयशे वगडायता, हो नाका आशिल्लो खर्च नाका त्या डिपार्टमेंट मोडटा आनी तोयी बी ST कम्युनिटीचो कारण शिवाय हो जनरल फंडांतल्यान हें उधार येवपाक जाय, कारण उधार हें सगळ्यांक येवपाक जाय. एका कम्युनिटीचो फंड थंय वता, जसो मार्केट कॉम्प्लेक्स बाणस्तारी कम्युनिटीचो फंड जाता ताका गरज नाशिल्ली. थंयचे बसता ते सगळे कोण बसता हे बाणस्तारी आमकां खबर आसा. बाणस्तारी मार्केट कॉम्प्लेक्स हो जनरल फंडांतल्यान येवपाक नाशिल्लो. ST फंडाचे पयशे हे ST लोकां खातीर मोडपाचे. अशें मार्केट कॉम्प्लेक्साक किंवा ज्या कडेन हे ST लोक ना थंय हे पयशे मोडप न्हय. हे प्रत्येक हे सरकाराक हांव सुचोवणी दितां. आमचो योग्य निर्णय ना जाल्यार आमी घेतले. हांव ह्या सुचकावणी इतलें सांगता, जे नाबार्डा कडच्यान तुमी लोन घेतला ज्या प्रोजेक्टाक, ताजेर डुप्लिकेसी तुमी हें कशें केलें ताचें आन्सर म्हाका जाय. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल आसा ताका EFC क्लियरन्स ना अजून. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल जेन्ना ह्या कामाक मेळटा, बॅरेक आसा थंय बांदपाचो, बॅरेक बांदतले जाल्यार बांदा, ताका म्हाका तो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान मेळूंक जाय. सॅलिनिटी कितली हें पळयलां काय ना तेंय म्हाका खबर ना, कारण आमकां तुमकां घेवन हांव पत्रकारांक घेवन फाटीं जेन्ना म्हादयचें आंदोलन जाल्लें तेन्ना दत्तात्रयाचें देवळा सकयल वचून आमी सॅलिनिटी पळयली, थंय सगळें खारें उदक जाता. हें सगळ्यांक खबर आसा. आसतना थंय जे काम करपाचें ठरयलां 100 कोटीचो प्रोजेक्ट. लक्षांत दवरा, हे 100 कोटी कोणाचे? आज तुमचे कडेन सिनियर सिटीजनाक दिवपाक पयशे ना, आज तुमचे कडेन लाडली लक्ष्मी दिवपाक पयशे ना, आज तुमचे कडेन तुमचे गृह आधार दिवपाक पयशे ना, आज तुमचे कडेन विडो इन्कमा पेन्शन दिवपाक ना. कलाकारांक तुमी मदत करना अजून पसून. कित्याक करना सांगचें? कलाकार आज कितले 2 वर्सां जालीं कांयच काम करनासतना बसता. पत्रकारांची परिस्थिती कितें आसा, मिडियाची परिस्थिती कितें आसा हें पळया. हांव उलयता तें सत्य उलयतां आनी खरें उलयतां आनी त्या खातीरूच हो विशय, हो लोकांचो विशय, हाका आन्सर आमकां मुख्यमंत्र्यान डबल हो प्रोजेक्ट घेतला की ना हें ताणें, ना जाल्यार म्हाका ताणें डिस्कशनाक ताका प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर, हांव स्वता आनी चीफ सेक्रेटरी विजिलन्स म्हाका आपोवचें. हांव डिस्कशन करपाक तयार आसा.